हॅलो गुड मॉर्निंग. तर खूप दिसांनी न्ही आयज हांव तुमच्या वांगडा म्हाजो फेवरेट रुटीन जो आसा पळय न्हू तो शेअर करता. आतां कितें तर तुमकां खूब जाणांक प्रश्न पडलो आसतलो, खूब जाणांक खबर आसा म्हाज्या भशेन खूब जाणांचो फेवरेट आसा हो रुटीन आपआपल्या घरचो. तर क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें म्हाजें फेवरेट. क्लीन करप आनी घर क्लीन दवरप हें म्हाका खूब आवडटा. आनी खूब जाण म्हाजे जे व्हिवर्स बीन आसा जांकां म्हाजें क्लिनिंगाचें रुटीन जें आसा पळय न्हू तें खूब आवडटात. सो खूब दिसान आयज तुमच्या वांगडा हांव म्हाजो क्लिनिंगाचोच रुटीन जो आसा पळय न्हू शेअर करता. एक्चुली तुमच्या वांगडा शेअर हांव खूब दिसान करतां, बट क्लिनींग जें आसा पळय न्हू तें डेली म्हणा पयऱ्यान म्हणा म्हाजें न्ही चालूच आसता. कित्याक प्रत्येकाक खबर आसता आपल्या घरान कशें कितें निवळ करपाक जाय, कशें कितें काम करपाक जाय तें. आनी आमच्या घरा कडेन न्ही धुल्लाचो इशू खूब जाता, सो ताका लागून डेली म्हणटा त्या भशेन कितें ना कितें क्लीन जें आसा पळय न्हू तें करीत रावपाक पडटा. आनी जाका घर क्लीन जाय आसता पळय न्हू ताका रिजन तर लागच ना, जावं असो अमकोच टायम अमकोच फेस्टिवल असो लागत ना. क्लीन करप हें आमच्या बायलांचें सदचेंच काम जाल्लें आसा. खूब जाणां म्हाजो हो रुटीन जो आसा पळय तो मिस करताले. तर म्हटल्यार थोडोसो बारीकसो एक क्लीप जो आसा पळय न्हू तो तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. आयज हांवें क्लिनींग तर भरपूर अशें केलें, बट फूल जें आसा पळय तें शूट करूं ना. कित्याक की शूट करप आनी तितूं भितर म्हळ्यार एक सर्टन टायमा भितर सर्टन काम जें आसा पळय न्हू तें आटोपून घेवप खूब डिफिकल्ट वता. ताका लागून हांवें कितें केलें, जितलें पॉसिबल जाता तितलें शेअर करया म्हटलें. खुबशे घरान क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें पेंडींग वचत आसा. म्हळ्यार कशें जाता, आतां पयरूच हांवें किचनान निवळ केल्लें, सो तें निवळ करून आयज हॉलान निवळ केलें, फाल्यां म्हणल्यार रोखडेंच परत किचनान क्लीन करपाक येता. सो ताका लागून अशें जाता की काम पेंडींग आसा अशें ना की 15 दीस जालें हांवें क्लिनींग करूं ना अशें ना, बट स्टील तशें जाता न्ही तें, तशेंच म्हाजेंय बीन. हाय हॅलो गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें सकाळीं शूट केल्लो, बट असो प्रॉपर स्टार्ट जो आसा पळय तो करूं नाशिल्लो. तर म्हटलं व्हिडिओ आतां सांजची 5 जाल्यां न्ही, एटलिस्ट आतां तरी स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. तर इवनिंग आयज न्ही 5 जाल्यां सांजची, आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हांव आतां इंट्रो करता तुमकां, म्हळ्यार प्रॉपरली असो स्टार्ट करता. सकाळीं जो तुमी क्लीप पळयलो पळय न्हू तो क्लिनिंगाचो क्लीप. खूब कितें क्लिनिंगाचें काम जें आशिल्लें पळय तें पेंडींग आशिल्लें, तुमकां हांव इतले दीस सांगत आशिल्लें पळय खूब काम आसा म्हळ्यार पेंडींग पडलेलें, करपाक जाय म्हणून क्लिनिंगाचें. पयर किचनान केल्लें तेजे नंतर मागीर करूच नाशिल्लें 1-2 दीस. सो आयज हॉलान जें आसा पळय न्हू तें क्लिनींग केलें. आनी जें पळय हॉलान हांवें थोडेंशें क्लिनींग केलें पळय न्हू तेंच तितलेंच तुमकां शूट करून दाखयलें. तेजे मुखार आनी कांयच अशें शूट केलें ना. मागीर हॉलान बाकीचें सगळें क्लिनिंगाचें काम आशिल्लें तें सगळें करून काडलें, प्लस गॅलरीन हांगा सगळें हेजें तुमकां गेट आनी हें सगळें दिसता पळय न्हू, कितें म्हणटा हांकां रेलिंग्स ओके, तें सगळें क्लीन करून काडलें. कित्याक जाणां धुल्ल बसता तेंचेर, आनी हांगासर जीं झाडां आसा पळय त्या झाडांक उदक घालता आसतना आनी तेंचेर पडटा आनी तें धुल्ल जो आसा पळय तो सगळो बुरसो जावन रावता. सो थंय बीन न्ही क्लीन करपाक पडटा. आनी कितें जाता घरांक बी म्हणटकीर ओके इतलो धूल जायना पळय, भायर म्हणटकीर खुबूच धूल जाता. आनी आमच्या हांगासर आतां झाडां बी सगळीं कट केल्या आनी ओपन उरता आनी चडच धूल जो आसा पळय तो भितर येता. सो तें सगळें क्लीन केलें आनी शूट बी केलें ना, कित्याक की मागीर तो ट्रायपॉडा एंगल परत सेट कर हें कर आनी लक्ष तेजेरूच उरता आनी कामार बी जायना अशें म्हणून म्हाका तें तितल्या टायमा भितर सगळें काम जें आसा पळय तें करून काडपाचें आशिल्लें. तुमकां तर खबरच आसा मोस्टली म्हाजें अशेंच आसता की एट अ टायम म्हळ्यार एका टायमाक एकूच कितें क्लीन करता. एक किचन एक दीस, हॉल एक दीस, बेडरूम एक दीस, हांगासर एक दीस गॅलरीन अशें करून क्लीन करता. बट आयज म्हाका हांव दोनी कडेन कवर करपाचें आशिल्लें, हॉल आनी हांगासर गॅलरी. सो म्हटल्यार तें सगळें घेवन बसलें न्ही, म्हळ्यार शूट करपाक बी जाल्यार हें जावचें ना अशें म्हळ्यार हॉलांकूच थोडेशें शूट केलें, थोडे हॉलांतलें सुद्दां शूट करूं ना आनी गॅलरीन हांगा सगळें निवळ केलें. आनी सकाळ फुडेंच आयज हांव क्लिनिंगाक लागलेलें, म्हळ्यार कशें सकाळ फुडें उठोन ब्रेकफास्ट करून भितरलीं कामां करून मागीर मातसो रेस्ट घेता आनी मागीर सगळें क्लिनींग अशें कित्याक कामाक हात घालतलें. आयज तशें केलें ना, बेगीन ब्रेकफास्ट केलो, आयदनां धुवन काडलीं आनी पयलीं सगळें क्लिनिंगाक लागलें. मागीर एकदां उरलें न्हू मागीर अशें दिसता चल आसूं हें मागीर करया अशें दिसता, टायम जालो न्हू अशें म्हणून सगळें करून काडलें जालें. सगळें क्लीन दिसता आसतलें तुमकां हें सगळें फाटल्यान बिटल्यान हेंचेर न्ही असं करून धुल्ल बसता. सो सगळें क्लीन करून काडलें, दनपारां जेवणाचें बिवणाचें सगळें वावर काडलें आनी आतां सांजची 5 जाल्यां. तर सदां सांजचे चायेक कितें करूं हें मायंडान आसतात न्ही. आयज हो म्हणपा लागलो आपल्याक च्या नाका, कित्याक की आयज बी गरमी जी आसा खूब, काल मातशी गरमी कमी आशिल्ली, इतलें स्वेटींग बिटींग जायनाशिल्लें, बट आयज खुबूच गरम जावपा लागलें.
तर आयज न्ही हांव मँगो मस्तानी करता. सकाळी येता आसतना हाणें आयस्क्रीम हाडलेली, म्हागेली फेवरेट बटरस्कॉच. तर म्हटलें आयस्क्रीम बी हाडलेली आसा, आंबे बीन आसा घरा कडेन. कांयच मँगोचे अशी एक रेसिपी बी कांयच करूच नासलेली. आनी म्हाजें कितें जाणा, म्हाका आंबे न्ही भरपूर आवडटा. सो हांव कितें करता, म्हाका न्ही तें कितें करून खावचें परत. मातशें करून ज्यूस, मँगो मिल्कशेक, म्हळ्यार मँगो आयस्क्रीम जावं कितें अशें करून कुल्फी बिल्फी करून खावचें परत. म्हाका न्ही प्लेन मँगो जे आसा पळय न्हू तें खावपाक खूब आवडटा. सो ताका लागून हांव चड अशें कितें करपाक वचना. तर आयज म्हटलें मँगो मस्तानी अशें म्हणून, तें बी हांव म्हणपाक लागलो कितें कर अशें म्हणून. सो म्हटलें चल करया अशें म्हणून. तर थोडीफार हे जे आसा पळय तयारी करून दवरल्या, आंबे बीन पील करून सगळें तेजे हे बी काडून घेतल्या, पल्प बीन सगळं. सो करताच न्ही तुमच्या वांगडा बी शेअर करया अशें म्हटलें. तर चलात तर या भितर. 5 जाली ऑलरेडी, मागीर लेट जातलो न्ही. सो तें सगळें करून घेता, तुमच्या वांगडा शेअर करता हांव कशें करता तें इन अ शॉर्ट वे. एक 5 मिनटाचें काम चड ना. ओके, सो तें करून घेता आनी दाखयता तुमकां. ओके, टेस्ट बी सांगता मागीर, रिव्यू बीन कशें जालां तें. तर चलात तर या आमी भितर. गडगडपाक लागले भायर पळयात, वत आसा स्टील गडगड मारपाक लागलो. तूं झाडां उदक घालता म्हणा न्ही, गडगड मारता. ओके, गडगड मारता स्वेटींग. सो चलात या भितर किचनात आनी आयची रेसिपी जी आसा ती करपाक स्टार्ट करया. सो हे पळयात हांगासर आमचे म्हटल्यार आयची मँगो मस्तानी करपाक जे जे कितें लागतले पळय ते इन्ग्रेडियंट हांवें काडून घेतल्या. ते चड अशें कांय ना, जे बेजीक आमच्या घरान आसता पळय तेच. आतां गरमेचो सिजन म्हणटकीर आंबे, आयस्क्रीम हे सगळ्यांच्या फ्रिजान कॉमनली आसतात. कोणूच आसपाना जेंगेर अशें करून हाडना अशें म्हण. हे सगळ्याले फ्रिजान कॉमन आसता. ड्रायफ्रुट्स बीन आसता, साकर, दूध तर आमकां डेलीच लागता. सो हे सगळेंच न्ही आमच्या घरान अशें अवेलेबल आसताच, स्पेशली समर सिजनाक. सो तेच सगळें घेवन न्ही आमकां ही आयची रेसिपी जी आसा पळय ती करपाक जाय. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांवें हांगासर 2 आंबे जे आसा पळय न्हू ते साल काडून घेतला. 2 मँगो आसा हे, प्लस एका आंब्याची न्ही हे हांवें हांगासर अशें करून क्यूब्स जे आसा पळय ते कट करून घेतल्या. हे हांगासर 1 ग्लास दूद घेतला. तुमचे कडेन जर चिल्ड दूद आसा न्ही, वेल एंड गूड. म्हाजें हें तापयल्लें दूद आशिल्लें सो हांवें अशेंच घेतलां. आनी ही हांगासर साकर 2 चमचे सुमार, एका आंब्याक 1 चमचो अशें म्हाजो अदमासान न्ही हांव साकर घेता. तुमकां जर चड गोड आवडटा न्ही जाल्यार तुमी आनी एक्स्ट्रा साकर घातल्यार जाता. बट आमी तितून आयस्क्रीम बी घालतली न्ही, सो ताका लागून म्हाजो न्ही असोच अदमास आसता केन्नाय करता तेन्ना, 1 आंब्याक 1 चमचो साकर. तरी ही हांगासर 2 चमचे साकर आसा. तुमच्या आवडी प्रमाणे तुमी ड्रायफ्रुट्स घेवपाचे. हे हांवें हांगासर काजू आनी बादाम जे आसा पळय न्हू मातशे बारीक अशे कट करून घेतल्या. सामके बारीक बी करूं ना, मातशे दातान पडपा सारके अशे कट करून घेतल्या. नेक्स्ट हो हांगासर इलायची पावडर घेतला. खूब जाणांनी अशें करून मँगो डीश बीन जे कितें करता पळय न्हू तितून इलायची पावडर जो आसा पळय तो स्कीप करता. बट एकदां तुमी न्ही घालून ट्राय करात, खरेंच खूब बरो फ्लेवर येता आनी वास बी जो आसा पळय तो भरपूर असो बरो येता. नेक्स्ट ही हांगासर हांवें बटरस्कॉचाची आयस्क्रीम घेतल्या. तुमचे कडेन वनिला आसा जाल्यार वनिला घेयात. खूबदां हांवें अशें पळयलां खूब जाणांक मोस्टली अशें कितें मिल्कशेक्स अशें करून कितें करता पळय तेन्ना वनिलाच आयस्क्रीम यूज करता. तुमी न्ही बटरस्कॉच आयस्क्रीम किंवा आनी स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम बी जे आसा पळय ती यूज करून पळयात, खरेंच खूब डिफरंट असो टेस्ट लागता. सो हांवें ही हांगासर बटरस्कॉच आयस्क्रीम घेतल्या. तर हितून भितरलें आतां आमकां ग्रायंड करून घेवपाचें साहित्य जें आसा पळय न्हू तें दाखयता. ड्रायफ्रुट्स आनीक हे क्यूब्स जे आसा पळय ते आमकां मागीर गार्निशिंगाच्या टायमार लागतले. बाकीचे हे जे आसा पळय न्हू ते आमकां न्ही ग्रायंड करून घेवपाक जाय. सो हे सगळें एकी कडेन घालून न्ही हांव ग्रायंड करून घेता. मँगो पल्प सगळो हितून घालून घेता. तेच्या नंतर ही हांगासर 2 चमचे साकर व अर्दो चमचो इलायचीचो पावडर. नेक्स्ट हे हांगासर 1 कप दूद. चड न्ही आमकां हें पातळ करपाचें ना, दाट अशें दवरपाचें आसा. सो ताका लागून हांवें एकूच कप जे आसा पळय न्हू दूद घेतलां. सो ही न्ही हांव हांगासर 2 चमचे न्ही आयस्क्रीम जी आसा पळय ती घालून घेता. आनी हें न्ही आमी आतां 1-2 मिनटां मिक्सराक फिरोवन घेवया. सो म्हाजें हांगासर ग्रायंड करून न्ही रेडी जाल्लें आसा. तर आमी आतां हितून न्ही सगळें घालून घेवया. घालता आसतना न्ही पोंदान नेक्स्ट न्ही हांगासर थोडेशे मँगो पीसीस. ओके,
थोडेशे ड्रायफ्रूट्स मिडल पार्टाक हां. नेक्स्ट हांगासर 1 स्पून आयस्क्रीम. परत सगळं ज्यूस जो आसा पळय न्हू तो घालून घेवपाचो. वयर कंप्लीट फील करपाचें ना, मस्त थोडोसो स्पेस दवरपाचो. परत मँगो पीसीस. परत सेम प्रोसेस आसा पळय तो रिपीट करपाचो. ड्रायफ्रूट्स तुमचे कडेन जर टुटी फ्रुटी आसा न्ही आनी बेस्ट. परत न्ही वयल्यान आयस्क्रीम. ते वयल्यान दवरता. तर ही हांगासर आमची मँगो मस्तानी जी आसा पळय न्हू ती रेडी जाल्ली आसा. स्पून घेवपाचो आनी उग्गी खावपाचें. ओके चलो. सो ही पळयात हांगासर आमची मँगो मस्तानी जी आसा पळय न्हू रेडी जाल्ली आसा. मस्त अशी वयल्यान आयस्क्रीम आनी हे मँगो. बटरस्कॉच मोस्टली न्ही सगळी वनिला ट्राय करता आमी बटरस्कॉच. तुमी बीन एवरी टायम न्ही अशे डिफरंट आयस्क्रीम फ्लेवर्स आसा पळय न्हू ट्राय करून पळयात. आयज सांग बी म्हणपा पडना मरे. हरशी रोकडो पेरी पेरी करी मरे. मस्त बरें जालां. आयज जागो चेंज केलो तुवें. काळो घेवपा लागलो तोंडार. बरें आसा. इतले व्हडले ग्लासान कित्याक आनी इतली कित्याक म्हणटात मरे म्हाका. आतां आतां ना ना. बरें जालें. वासार कळटा. इलायची वास बरो येता न्ही. सो हें सगळें करता म्हणल्यार न्ही 15 मिनटां लागली म्हाका. चड न्ही. सारकें 5 स्टार्ट केलें कांयच ना न्ही. सगळें हांवें चॉप बी करून रेडी केल्लें ग्रायंड करपाचें आनी हेंच. आनी हांव जेन्ना करपाक गेल्लें पळय तेन्ना तुमकां दाखयल्लें वत कितलें आसलें पळय भायर. आनी आतां वारो सुटला आनी वत गेलें दमटी जालें. जस्ट 5:15 जाता तें हां. सदांच न्ही पावस असोच फटयता. काळोख करता. सामको वारो बिरो मारता. गडगड बिडगड मारता. पूण पावस पडत ना लास्ट मागीर. ओके. सो चलो हेका करून दिलें. आतां हांव करून घेता आनी हांव बी खावन घेता. गरमी जाता सामकी न्ही. अशें कितें थंड पळयता की आनी जिवाक हें जाता सारकें कितें जाय जाय म्हणून आनी गरमी जावपा लागता. ओके चलो हांव बी करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. खरेंच न्ही खूब टेस्टी आनी यम्मी आसतलें. बट इतलें हेवी जाता ना खरेंच खावपाक जायना. इतलें हेवी जाता सामकें. खूब हेवी जालें. म्हाका आनी तर खूब हेवी जालें. म्हाज्यान तर एक अख्खो ग्लास आसा पळय तोच सोंपोवपाक जायना जालो. हेणें सोंपयलो आपलो एक ग्लास फूल. म्हाज्यान जायना जालें सोंपोवपाक. हांवें व्हरून फ्रिजान तसोच दवरला. खूब हेवी जाता. एक्चुली मँगो अशी म्हण हेवीच न्ही. तितून भितर दूद आयस्क्रीम सगळें घालतकीर न्ही आनी हेवी जाता. आनीक हांवें कितें केलें तितून न्ही आयस घालूना. हें करता आसतना तुमी जर हें करता आसतना न्ही मिक्सरान घालतना तुमकां जर थंड जाय न्ही दूद बीन चिल्ड घाला आनी आयस बीन घाला. हांवें न्ही थंडी जाल्या आमकां दोगांयकय. सो ताका लागून आयस बी घालना. दूद बी जें आसा पळय तें चिल्ड नाशिल्लें म्हाजें. सो तितलें हें जालें ना. आयस्क्रीमेचीच मातशें थंड जावन स्टील खूब हेवी जालें. फ्रिजान काडून दवरला. मागीर पळोवया नाजाल्यार मागीर फाल्यां बीन. कशेंच जायना आतां. अर्दो ग्लास बी म्हाज्यान सोंपोवपाक जालना. सो दवरला तशेंच. आनी हो पळय हांगासर बसला. हांग पळय पोट भरलें रे. आतां जेवपा नाका. म्हाज्यान अर्द बी सोंपोवपा जालना. अर्द ग्लास बीन. इतलें व्हडलें नाशिल्लें तो. तुगेले व्हडले ग्लासा जितले येता तितली मागे बारके ग्लासा बी सेम क्वॉन्टिटी वयता. सो म्हाज्यान जालना सोंपोवपा. हांवें दवरलें तशेंच. सो जालें. आतां टायम जाता पळय 5:30 जाली. आनी थोडो टायम वेट करपाचो. तूं झाडां उदक घालता मरे. आनी मागीर रांदपाचें तें कितें आसा पळय तें पळोवपाचें. एक्चुली भायर न्ही पावसान काळोख केला पण पडटलो म्हणून बी गॅरंटी ना. एवरी टायम अशेंच जाता. पावस काळोख करता आनी पडत ना. मागीर झाडांक त्रास न्ही अशें म्हणून तो म्हणटा आसूं पडल्यार पडूं उदक घालून घेता खावपूण. सो हांव बी मातशें भायर असो बसता. वारो मारता न्ही आनी तेजे पयलीं व्हिडियो एंड करता हांगासरच. सो चला तर आतां न्ही कांय ना व्हडलें. फकत रातचें आतां डिनराचें पळोवपाचें कितें करपा तें. सो चला तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवी आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. चल बाय.
आमच्या हांगासर लग्न आशिल्लें दुसऱ्या वाड्यार, सो देवळा कडेन न्हवरो आयल्याचो बॅकग्रावंडान आवाज येता, तुमकां बी येता आसतलो खंय तरी बँड वाजता म्हणून. न्हवरो लग्न जावन येयला व्हंकलेक घेवन. सो चलो मेळया मागीर.